आमी सद्याक आसा पणजे महालक्ष्मी देवळा कुशीक जे मुष्टिफंड हायस्कूल आसा थंय आसा. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की हांगा हायस्कुला लागींच हांगासर हे जे स्मार्ट सिटीचे रस्त्याचें काम चालू आसा तें तुमी पळोवपाक शकता. तांकां हें काम बेगीन करपा जाय कारण तांची डेडलायन आसा म्हणून स्मार्ट सिटीची ही कामां बेगीन चालू आसा. पूण जर ते मातशें हांगासर जर 10 दिसां उपरांत जर हें काम केलें जाल्यार हे स्कुलाची ज्यो एग्जामी आसा ज्यो चालू आसा त्यो सोंपता आशिल्ल्यो आनी ते जे भुरगे हांगासरल्यान जेन्ना क्रॉस करता तांकां कांयच त्रास जावचे नासले. We are just trying our patience. Our poor children also suffer because they have to cross to go to school. We are standing in the front of Mushtifan school over here. We are standing in the front of bank. The temple is over here. This is the main prime area. Besides that, Santini's road is a complete mess. Have some compassion on all of us. Our elders cannot cross the road to even go to church. If you go to Santini's, that's the problem for the senior citizens in Santini's locality. हां काय उलोवंक शकना आमी. पूण भुरग्यांक तुमकां अशें क्रॉस भुरग्यांक त्रास जाता पूण कितें करतलो म्हाका सांग. ऑप्शन कितें आहा? ऑप्शन नाच न्हू. ते कितें म्हणटाले आमी रोड करता तुमकांच लागून करता कितें करता पळय तें न्हू. आनी कितें भुरग्यांक लागून म्हणटाले ते तुमकां अशें दवरूंक शकचे ना न्ही. एग्जामी जावन जालें जाल्यार मातशें आमकां त्रास जाता ते मातशें कमी जातले आनी कितें. पेरंट्स भुरग्यांक घेवन वता तेन्ना तांकां त्रास जाता कारण हांगासर स्कुला मुखारूच जे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा तेजे लागून हांगासर जे रस्ते खणल्या तेजे लागून भुरग्यांक हांगासर त्रास जाता तें आमकां दिश्टी पडटा. पूण जशें आमी म्हणलें की जर हें काम मातशें जर एक 10 दिसांनी जर होल्ड केल्लें जाल्यार जे त्रास भुरग्यांक आयज हांगासर जे जातात ते हांगासर जावचे नाशिल्ले ते आमी हांगासर पळोवपाक शकतात. आमी सद्या आसा जे आमी सांगलें तुमकां मुष्टिफंड हायस्कुला कडेन ते आसा आनी जशे भुरग्यांक तशेंच जे पेरंट्स तांकां घेवन वता ते त्रास जाता ते आमी तुमच्या मुखार हांगासर दाखयल्यात. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.